बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. कीर्तन 112 ओळ. Psalm 112 verse 5. उदारपणान उसने दिता तो मनीस सुखी, प्रामाणिकपणान तो आपलो व्यवहार करता. वैमगचनो आज भगवंत सान लोरेस दियाकोन आणि रक्त साक्षी ताची परब आमी आचरण करता. उदारपणान ताणें ताकाच भेटयलो, प्रामाणिकपणान ताणें व्यवहार केलो. ताचे सुमे मेळोन आज आमी आमच्या सुमयाक नमान करया. दिंबी गेल्या ताका आराधन कर आमी गावया. नमान तुका सुमया, नमान तुका जेजू. तुका धनिया देवा, नमन तुका रसनारा, नमन पदवेदारा, नमन आमच्या पसनारा. नमन तुका धनिया देवा, नमन तुका रसनारा, नमन पदवेदारा, नमन आमच्या पसनारा. तुझो दिवन मनीस म्हाका केलाय, तुझ्या सारक्या रूपान म्हाका मेटयलाय. श्वास तुझो दिवन मनीस म्हाका केलाय, तुझ्या सारक्या रूपान म्हाका नेटयलाय. नमन तुका धनिया देवा, नमन तुका रसनारा, नमन पदवेदारा, नमन आमच्या पसनारा. दिवन जतन म्हजी केल्याय, हर एक म्हज्या मेटान म्हाका सांबाळ्ळय. मोग तुजो दिवन जतन म्हजी केल्याय, हर एक म्हज्या मेटान म्हाका सांबाळ्ळय. नमान करया आमच्या सुमया. नमान तुका धनिया देवा, नमन तुका रसनारा, नमान तुका, नमन पदवेदारा, नमन आमच्या पसनारा. नमान तुका, नमान तुका धनिया देवा, नमन तुका
रचणारा नमान नमान पदवेदारा नमान आमच्या पुसणारा नमान आमच्या पुसणारा नमान आमच्या पुसणारा नमान आमच्या पुसणारा नमान आमच्या रचणारा नमान आमच्या रचणारा नमान सडवोंदरा नमान सोडवोंदारा हालेलुया 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 नमान तुका आराधन तुका मान तुका तुम सोदे देवं सुदेवं सुरायं सो रसनार पुसनार सांभाळणार तू आमचो सडवोंदार आमचो मजतदार देवं ची सवय आसाय हालेलुया तुका आराधन तुका मान तुका कोरिंथराचें दुसरें पत्र अवस्वर 9-7 वोळ म्हणटा आयच्या पयल्या वचपांत आमकां आयकूंक मेळटा 2 Corinthians 9:7 हर एकलो आपल्या काळजान निर्णय केल्ले प्रकार दिवं रडोन म्हणलें बरी न्हय सुरसुरे करनी न्हय कित्याक हास्त्या तोंडान दितलो देवाक मोगासो God loves a cheerful giver वय मोगाचें न्हू भगवंत लॉरेस एक दियाकोन आनी रक्त साक्षी सुरविल्या पवित्र सभेचेर गूढ प्रभाव घाल्ल्या माटतेर संतां पैकी एकलो जावन आसा चक्रवर्ती वलेरियनान सर क्रिस्तवांक मरणाचेर फर्मान दिलें आनी तांची आस्त स्वाधीन करूंक हुकूम दिली आनी त्या प्रकार पापा सिक्स्टस दुसरो आनी ताच्या 7 जाणां दियाकोनां पैकी 14 मरणाक बली करच्या कैद केलें आपणाक व्हरूंक ना म्हणून लॉरेस दूख पावलो रडनाका म्हज्या पुता पापसाहेब ताका म्हणालो आनी 3 दिसांनी थंय म्हजो पाटलाव करतलोय आनी तशेंच जालें पवित्र सभेच्या आस्ती बदकाची आनी दुडवाची खबरदारी घेवन आशिल्ल्या लॉरेसाकी राया मुखार येवंक फर्मान जालें आनी ताचेर मरणाचें फर्मान वाचलें सरयेचे कायलीर विणगो न्हिदावन उजार बसतना ताचो कुशालपणाचो स्वभाव जिवो आशिल्लो तो ताका दगदितल्यांक आनी नितीदराक म्हणालो आसूं एस्त वेडसा येस मांडूका म्हणजे एक खूस बरी भाजली आतां म्हाका परतया आनी खाया वय मोगाळ बाबा आनी भयणी असलो एक सांत मारतीर दियाकोन एकडिबोर आमच्या दोळ्या आमी दांब्या ताच्या मारतीरपणांनी ताणें देवाक महिमा दिली रक्त साक्षी जावन महिमा दिली आज आमी देवाक आराधन करचें देव आमकां आपयता आमच्या जिवितांत ताका आमी महिमा दिवंक जांबरो आज आमकां रगत व्हरूंक ना पगार आमी दिसान दीस सरी एका घडये मोरोंक आसा जर सुमयान आमचें थंय जिवंत जायचें तर आमी आमच्या जायत्या संगतींक मोरोंक आसा आमच्या कुडीन मात्र न्ही आमच्या आत्म्यान आमच्या स्वार्थाक आमच्या सुकुशेक आनी जायत्या संगतींक सुमी आमकां मोरोंक आपयता तोच आमकां कृपा दिता भगवान लॉरेसाक ताणें कृपा दिली माटतेर मोरची आनी ताका महिमा दिवची तर आमकां तोच समय कृपा दिता चोर दुस्मनाचें कितें आसा आमचें थंय ताचें खोटें ताची बुरूज देवाच्या समजुने विरोध उपारलेले एक गर्विश्ट पागोर समय कसो लावन घालता तर ताची आमी स्तुती करया आज भगवान लॉरेसा समय मेळोन गावया आमी गीत B26 पेज 99 दुस्मनाचें खोटें आमी नास करूंक तळी पेटून संतोषान गावया दुस्मनाचे कोटे आमी नास करूंक सतानीतीन सदा आमी स्थिर रावूंक सैतानाचे राज ते अंत करूंक बोमाट मारून स्तुती होगळाप आमी गायता दुस्मनाचे कोटे आमी नास करूंक सतानीतीन सदा आमी स्थिर रावूंक
सैतानाचे रास्ते अंत करूंक बोबट मन स्तुती होगला पामी गायता हालेलुया 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 हालेलुया. सुम्या कमेर घालुया स्तुती करूया. दुस्मनाचे सगळे कोटे बुरुसा आणि ते सगळी वितर्कां कोसलोन पडो. सम्याच्या रास्ताची खुशी आमच्या थंय येवचना जारी सा. गरुडाक तरणाटपण येवच्या बरी आत्म्याचे तरणाटपण म्हाका फावो कर. गरुडाक तरणाटपण येवच्या बरी आत्म्याचे तरणाटपण म्हाका फावो कर. सोमी जेजू मोचे थंय जियेवन आसतना अनवर मुजेर केदिस्ते येवचे ना. सोमी जेजू मोचे थंय जियेवन आसतना अनवर मुजेर केदिस्ते येवचे ना. दुस्मानाचे कोटे आमी नास करूंक सतानीतीन सदा आमी स्थिर रावूंक. सैतानाचे रास्ते अंत करूंक बोबट मारून स्तुती होगला पामी गायता. दुस्मानाचे कोटे आमी नास करूंक सतानीतीन सदा आमी स्थिर रावूंक. सैतानाचे रास्ते अंत करूंक बोबट मारून स्तुती होगला पामी गायता. म्हणे आमी हालेलुया 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 हालेलुया. निरंतर सम्या अर्घां देवया. कितले आमी अर्घां दिता, कितले आमी स्तुती करता. ग्लोरेसा बरी आमी मोरता. मार्थीर आमचे मरण जाता. ह्या संवसाराक देवसराक विविध संगतीक आमी मोरोंक सुमी आमकां कृपा दिता. होय रक्ताचे माटेर पोवन न्हय पूण तें रगत वरिनासतना मरचें. दिसान दीस सुमी आतां आमी जिवंत जावचें. तसो सुमी आमकां ग्लोरेसाक दिल्ली कृपा आमकां दिता. स्तुती करया. धर्मीक बार केदीस तूं जायनाका. जेजू थंय सदांच तूं जियेवन राव. धर्मीक बार केदीस तूं जायनाका. जेजू थंय सदांच तूं जियेवन राव. सवळेन ताच्या तूं रावताना ताळण्यो केदीन सरशीन तुज्या येवच्यो ना. सवळेन ताच्या तूं रावताना ताळण्यो केदीन सरशीन तुज्या येवच्यो ना. दुस्मानाचे कोटेन तूं आमी नास करूंक सतानीतीन सदा आमी स्थिर रावूंक. सैतानाचे रास्ते अंत करूंक बोबट मारून स्तुती होगला पामी गायता. दुस्मानाचे कोटे आमी नास करूंक सतानीतीन सदा आमी स्थिर रावूंक. सैतानाचे रास्ते अंत करूंक बोबट मारून स्तुती होगला पामी गायता. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. म्हणे आमी हालेलुया सुमया. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. आमच्या सुमयाक जावं स्तुती महिमा आनी स्तुती होगला. हालेलुया. नंतर हालेलुया 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 सुमया. दुस्मानाचे सगळे कोटे बुरुसा वितर्कां कोसलोन पडो सुमया. तुजे रासाची खुशी योजना जारी जावं. तुका महिमा जावं होगला जावं. हालेलुया 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 हालेलुया. वयाच्या वंजलांत समी आमकां सांगता एक गोवाचो कण मातयेन पडोवन
मेल्ले करीत एकडो सोडता पूण तो मरत जाल्यार यथेश्ट फळ दिता. मत्तेवस अंजला वस्वर 25:20 मॅथ्यू 25:21. शाबास बऱ्या आनी विश्वासी साकरा, ल्हान संगतींनी तूं विश्वासी जालोय, देखून व्हड संगतींची जबाबदारी हांव तुका दितलो. ये तुज्या दनियाच्या संतोशान तूं वांटेली जा. वय मोगाळ भवनो आनी भयणीनो, सान लोरेस एक दियाकोन आनी रक्त साक्षी, ताका ही उतरां आमी सरी करयेत. पवित्र सभेच्या आस्ती बदकाची आनी दुडवाची जबाबदारी घेतलेल्या ताणें ती बरीकन प्रामाणीकपणान केली. उपरांत चक्रवर्ती वलेरियनान ती आस्त स्वाधीन करूंक प्रयत्न करतना, बोळ करतना लॉरेसान सगळो दुडू आनी पवित्र सभेची आस्त कितें आसा सगळी वांटली निर्गतिकांक. आनी उपरांत ताणें राया मुखार येता आसतना ताची आस्त खंय आसा ती सरायाक दिवचें म्हणटा आसतना तो कुरड्यांक, मोन्यांक, थोंट्यांक, आरीगरांक, विधवींक, अनाथांक आनी हेर समेस्त दुबळ्यांक राया मुखार हाडटा. आनी राय रागार जाता. कठीण राग आनी लॉरेसाक मारतीर मारूंक फर्मान दिता. पूण लॉरेस भियेना. धैर्यान तो राया मुखार उबो जाता आनी धैर्यान मरण वेंगता. आनी आतांच्या मरणांत, जिवितांत तशें मरणांत सोम्याक तो महिमा दिता. आमकां हें सोमी तेंचा पोवणे आसाची परब आमी आचरण करता आसतना आमकां सोमी आपयता. एक घडीभर आमचे दोळे आमी धांपया. ह्या आराधनांत आज आमी भाग घेता आसतना मागया सान लॉरेसाक सोम्यान कृपा दिली. जिवितांत तशें मरणांत सोम्याक महिमा दिवंक. तसो सोमी आमचे थंय आसा. भोव पवित्र सक्रामेंतांत हजार आसो आमचे खातीर दिसान दीस हजार जावं सो सोमे राखून आसा. ताची स्तुती करच्या, आराधन करच्या, ताच्या समोर येवचें आमकां दिसान दीस आमी आमच्याच हर एक संगतीक जे कितें आमकां सोम्या थंय वचोंक, सोम्याक महिमा दिवंक जायना तसल्या संगतींत हांव आमकां सुटका दिता. आमकां समर्पण करया. जे कितें आज आमच्या मनांत काळजांत आसा, आमच्या जिवितांत आसा, आमच्या कुटुंबांत आसा, आमच्या संबंदांत आसा, सबार जाणां आमी कश्ट जावं, सबार जाणां आमी बांदपासांत आसा. आज जायत्या संगतींक आमकां मरोंक सोमी आपयता. तें सगळें ताका दिवंक तो गोवा सकन मातयेन पडोवन मेल्ले करीत एकडो सोडता. तो मेल्यार मात्र यथेश्ट फळ दिता. आमी सोम्या खातीर, रासा खातीर यथेश्ट फळ दिवंक सोम्यान वेंचल्या. तर आज आमकां समर्पण करून आमी गावया गीत सोमी आमकां पुरो, तशी कृपा आमकां पुरो. आमी काडया गीत ईस 9 पेज 112. तुंच पुरो सोम्या, तुंच पुरो, तुंच म्हजो गवळी, तुका सगळें हांव दिता, समर्पिता. जशें तुवें म्हाका सगळेंच दिलाय, संपूर्ण तरान समर्पण केलाय. आज सगळें म्हजें थंय कितें आसा, बरें वा वायट, पिडा वा सूख संतोश, सगळें तुका दिता. तुजेर हांव पातयेता. समर्पण करया आमी. तुंच पुरो सोम्या, तुंच पुरो. तुंच पुरो म्हाका, तुंच पुरो, तुंच म्हजो गवळी बरो. तुंच पुरो म्हाका, तुंच पुरो, तुंच म्हजो गवळी बरो. पोस करताय तूं दिवन सोरो, दुस्मानां तावन कन पारो. पोस करताय तूं दिवन सोरो, दुस्मानां तावन कन पारो. तुंच पुरो सोम्या, तुंच पुरो, तुंच म्हजो गवळी बरो. तुंच पुरो सोम्या, तुंच पुरो, तुंच म्हजो गवळी बरो. वय सोम्या आमकां पुरो.
त्याची कृपा आमकां बरो भगवान लोरेसाक ताणें कृपा दिली मार्तीर जावच्याक सुमयाक महिमा दिवची ह्या जिवितांत आसतना एक प्रामाणीक जिवीत जियोवच्याक प्रामाणीकपणान वेवहार करच्याक आज सुमयाची कृपा आमकां जाय सुमया ते आमी आसूं ह्या संवसारांत आसतना सता नितीन आमी जियो प्रामाणीकपणी जियो आनी उपरांत जिवीत मात्र न्ही आमच्या मरणांनी सुमयाक आमी महिमा दिवं तर आमकां आज भेटोवया आमच्या मोगाच्या मनशांक आमी भेटोवया ज्या कोणा खातीर आज आमी मागता तांकां समर्पण करया आमचीं कुटुंबां आमचीं भुरगीं आमचीं वसनां एकलीं प्रायवंतां एकसुनी आज कश्टां संकश्टान वायटान पिडेंत आसले विविध तरांच्या बांदपासान सांपडलेलें सुमयात हांव ताच्या महिमेंतान पयस केलेलें सगळ्यांक आमी समर्पण करया मागया आमी हांगासर जायते ते सवा मागणी आयल्यान सगळीं सुमयाक भेटोवन मागया ताचो आदार आमकां जाय ताची कृपा आमकां जाय तोच सुमय आमकां सुडका दिता सर्गाक आमकां पावयता सर्गी वाटेन जियोंक आमी फावो करता ताका महिमा दिवंक तो फावो करता मागया आमी तुमचो आदार सुमया तुनसादार म्हाका तुनसादार तुनसरगार पावोवचें दार तुनसादार म्हाका तुनसादार तुनसरगार पावोवचें दार वाट सुकलल्यांक तुंस फुडार पत्की मनशांक माफुदार वाट सुकलेल्यांक तुंस फुडार पत्की मनशांक माफुदार तुनसादार सुमया तुनसादार तुनसरगार पावोवचें दार तुनसादार सुमया तुनसादार तुनसरगार पावोवचें दार आमी मागया मोगाळ भवानी बहिणी एका मनान काळजान आस सुमया समोर आमी आसा तो आमकां कृपा दिवन आसा तसो आदार दिवन आसा तो आमचेर नदर घालून आसा पळोवन आसा ताच्या कृपेन आमकां तो बरें करन आसा वयर काडन आसा आदार दिवन आसा सुडका सुडवोन दिवन आसा तो सुमय आमकां पुरो ताची कृपा आमकां पुरो ताचें बेसांव आमकां पुरो ताची दिश्ट आमचेर आसा जाल्यार पुरो आमी ताचेर दिश्ट घालया ताका पळोवया ताचो आदार ताची कृपा आसा आमी मागया आमचे खातीर मात्र न्ही सगळ्या संवसारा खातीर मागया खंय झुजां झगडी आसात पयस वचून जायतीं जाणां कश्टांत आसात काम ना आज रिणांत आसात आज जायत्या तरांच्या कश्टां वयर कश्टांक बली जाल्या निराश जाल्यान सलवल्ले बरी बावट दंडळ्ळे बरी उणोस जाल्ले बरे जायतीं सवालां जायते दुभाव आमकां दिसतात सुमयातान आमकां पयस करूंक तो दुस्मान नाडता त्या दुस्मानाचेर आमी जैत व्हरूंक आसा झुजोंक आसा सुमयाची कृपा जाय मागे आमकां आमी भेटयत आसतना आमचो देशूय भेटोवया आमची पवित्र सभा भेटोवया फुडाऱ्यांक मुखेल्यांक पावसेवेन ह्या म्हयन्यान आमकां दिल्लो इरादो आमी मती काडया शहरांत सुवार्ता परगट जायचंय त्या मंदिरा खातीर आमी मागया दैवीक पात्रोना खातीर आमी मागता तांचो एवढो आस काडया आमच्या रियेक कामां योजना ह्या मंदिराची खरी एक आमचे रेतिऱ्यो मगला दिसांनी 14, 15, 16 तारीखेर आसचें कन्नडा रेतीर ताचे उपरांत आमकां 20 तारीखेतान 20 आनी 3 तारीखे पर्यंत ऑगस्ट 20 तावन 20 आनी 3 तारीखे पर्यंत कोंकणीन सुडकेची रेतीर आसा मागया ताचे उपरांत 27 to 30 20 आनी 7 तावन 30 तारीखे पर्यंत आमकां डिसायपलशीप रेतीर आसा चोर ह्यो रेतीरां खातीर आमी मागया खरी एक कामां योजना खातीर हांगासर जायते ते सवां आयिल्ले आसात जायते भाव भयणी आमचे कडेन मागणें विचारलां जांकां आमी मागता म्हूण बसयला तांचो उडास करया समय संग आमी समर्पण कर मागया समया तुंच पावो आमकां तुंच पावो म्हाका तुंच पावो तुंच मोचे वाटेक दिवो तुंच पावो म्हाका तुंच पावो
तुन्स मोचे वाटेक दिवो जीव दिलोय दावडावन काळो बरवशाचे कीन फांको जीव दिलोय दावडावन काळो बरवशाचे कीन फांको तुन्स फावो सोमिया तुन्स फावो तुन्स मोचे वाटेक दिवो तुन्स फावो सोमिया तुन्स फावो तुन्स मोचे वाटेक दिवो तुन्स पुरो म्हाका तुन्स पुरो तुन्स मोजो गवळी बरो तुन्स पुरो सोमिया तुन्स पुरो तुन्स मोजो गवळी बरो तुन्स आदार म्हाका तुन्स आदार तुन्स सरगार पावोवचें दार तुन्स आदार मम्या तुन्स आदार तुन्स सरगार पावोवचें आदबान स्तुती करूया आमी हालेलुया 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 सोरमची मागणी त्या समासुमी आकाश भेटो घेवन लोरस आमकां जायते करपा बेस्ट समासुमी आमचेर धाड तुझ्या नावान आमकां आशिर्वादीत कर सुम्या सर तांच्या बांदपसंतली बंदडेंतली पिडेंतली वायटान संकशांतली आमकां निवार इन द नेम ऑफ जीसस आई कम अगेंस्ट ऑल पैटर्न स्पिरिट्स एवरी सिकनेस एवरी इविल एवरी बॉन्डेज बी ब्रोकन राइट नाउ सुम्या सगळे आमचे दाम कुटुंबां दाम ज्या कोणा खातीर आमी मागता सगळ्या संवसारांत दाम राष्ट्रांत दाम आमच्या देशांत गांवांत सगळे वायट सगळे नपयस जावं तुजे रास तुझी खुशी योजना जारी जावं तुका महिमा जावं सुम्या वी डिक्लेअर all these prayers and blessings in your name, healings in your name, deliverance in your name. Hallelujah, 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 Samya, hallelujah, Jesus. Sir, amchi magni te samaj samya bedi desna. Angasrail ninte samay yagdi ame beton divyani magya. Zalma divas acharan karchin 26th birthday Tina Renita D'Souza, 85th birthday Lawrence Jeffrey D'Souza. Birthday of Andrea Sequeira Kangnadi, Vivek Albuquerque, Elvira Lobo. Tashans happiest birthday of Mr. Lawrence Rodriguez Mulki. Ani ek birthday intention. Johan Luke. Anka mizal machishbashay padi dasandevachi visnara shruvadan cherame magta. Argan chintasama Daniel Sequeira Mangalore. Joseph D'Souza आणि कुटुंब तिरपूर तावन सांलोराच्या चमनाक बरी भलायकी लाभलेल्या खातीर कास्पियन डॅक्स्टन डिसिल्वा विल्फ्रेड क्रासा अर्गंचे देसांव क्लिटस सबिता मंतेरो सर आशीर्वादां खातीर अनीश मेंडोन्सा शंकरपुरा डॉमिनिक कुटिना फेरार वसाई सांलोराच्या चमनाक डॅरेन जीत फेर्नांडीस देरेबायल नॅन्सी तावरो कलातूर आमकां लाभलेल्या सर उपकारां खातीर आमी देवाक आज अर्घां दिवया प्रत्येक त्या सवा रिचर्ड आनी फ्लॉसी पिरेरा आना गल्ली तांकां बरे भलायकी आनी तशेंच हिलिंगा खातीर आमी उडास करया फ्रँकी ताचे खातीर ताच्या बला भलायके खातीर ताच्या चिकित्से खातीर मागया बेगीन बरी जावं सैत त्या सवा मागणी हांगासर आयल्यान सुमेश भाव भयणीची ह्या मंदिरा सुमे हरी एक गरजो सुम्याक भेटोवन दिवन आमी मागया म्हणया आयकमचें प्रार्थन येसुम्या आयकमचें प्रार्थन येसुम्या देवदीन जाल्ल्यान सोडास आमी कडया देवदीन पेटी कडोजा कुर्ला मथायस विल्सन आनी विल्फ्रेड सरावो किन्निगोळी मैना सोडास मेरी डिसोजा बायंदूर देवदीन आंटोनेट जोसेफ कटेंचियन कुवैट बेरजोई जोसेफ कटेंचियन कुवैट कुटुंबां सरलेल्या सणां खातीर पीटर कडोजा सस्थान 25th डेथ एनिवर्सरी एलिझाबेथ मथायस डेथ एनिवर्सरी ऑफ जोसेफ फेलिक्स मेनेजेस जीवन पेरेरा अम्ब्रोस पेरेरा आनी पास्कल पिंटो पुलगतींतल्या आत्म्या खातीर प्रिसिल्ला आनी पीटर सोफिया डायस आराते कुटुंबां सरलेल्या सणां खातीर फ्लेविटा अनुषा डिसोजा देवदीन मेरी आनी रायमंड फर्नांडीस लिल्ली आनी फिलिप डिसोजा देवदीन Angeline Lina Sequeira 74th birth remembrance
लुईस पियाद, सल्डाना आणि चार्ल्स लोबो, देवदीन सेल्ला रिचर्ड आणि जॉन पीटर काडोसा, घरच्या मावा खातीर दशपुलगतल्या आत्म्या खातीर नितेश आनी ज्योती रेबेल्लो, देवदीन अप्रोचिन नरोन्ना, तशेंच डॉक्टर एरल डायस हांचे सवय आमच्या कुटुंबांतल्यान सुडास करया. सर आमची मागणी त्या सवा सुमयाक भेटोवन सुमेचे बेसांव आमी जावन घेवया. So my name is Fabian and I'm from Shirtadi, Mudpitri, and today I would like to share the experience I had over here. Initially before coming I didn't even decide to come here, but then suddenly God put that into my heart. I checked it online, I checked the schedule and I just called and I booked it. Even till the last day of Yuvan Shadis, I felt like Osanaka, I don't feel like coming to retreat. But then somehow I took that step. I said, no, I have to make it. And I realized after I came here, I did a very good confession and the deliverance. I also experienced the presence of Holy Spirit. And, I got my vision more clearer. It's been many months. I've been a bit lost and, when you don't have light, you can't see, you don't know where you're going. But then after coming here, I can feel the light of Christ and Holy Spirit, and I know where I can go to because He is leading me. And I also recommend all the youngsters and everyone. I think you may not find it very cool here, but once you experience a good confession and the Holy Spirit, it really transforms your life. You need God in your life to lead a good life, and you have to reach there. Thank you. हालेलुया. मुझे नाव अलेक्झांडर डेसा. हांव कुंदापूर रोजार मायच्या फिरकेरी जावन आयला. हांवें एक ल्हान साक्ष दिवंक कशें येता ती म्हजी न्ही. हांवें कडेन स्कुलाक वेतालो इस्कालाक ह्या प्रायर आनी म्हजे सांगता आनी दुसरे आसले थंय तो अनुज लुईस म्हणून ब्रह्मावर्जो ताज्या क्लासीन तेकलो म्हज्या बरी एकलो दुसरो शिकतलो. म्हाका गोत्तू ना तो ताज्या भुरग्याक ल्हान 1.5 वर्साच्या प्रायाच्या भुरग्याक सडन खेळतना कालिंगी जावन ब्लड क्लॉट जालें खंय. तें म्हाका ताजी वळख येना, तें ताका त्या मनशाकी पळोवना त्या भुरग्याकी पळोवना. हांवें ताणें म्हणलें तूं थोडो मुलगी आनी वताय शनिवार रिट्रीटेक आनी एक मागणें कर म्हणालो. हांवें अनिल पद्राबाक सांगलें. अनिल पद्राबान जायत म्हळें. मागीर हांवें मागणें केलें. मागीर एक दीस शनिवारा दिसा हांगा आतां रिट्रीटेक येवच्या पयलें हांवें फोन करून विचारलें आतां तें भुरगें कशें आसा. तें हॉस्पिटलाक एडमीट जाल्ल्यान ताका मस्त सिरियस जाल्लें. डॉक्टरान आशा सोडली. मागीर ताणें हांव येताना सांगलें तें आतां हुशार जालां, घरा डिस्चार्ज जावन घरा आयलां म्हूण सांगलें. म्हाका खुशी जाली. देखून हांव देवाक अर्गां दितां. आनी म्हजे विशयान सांगचें, हांव हांगा येवच्या पयलें म्हाका मस्तू तकल्यांत आनी इराराय जावन पुरो मागणें करूंक आनी पुरो समज जायनातलें. आनी हांगा येतेत आतां देवाची बहुत मस्त कृपा म्हाका लाभला आनी म्हाका मस्त मोतीक समाधान जालां आनी मस्त कृपा कारणून हांव आतां घरा वेते आसा. अर्गां जेजू. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. ताळी बिडून देवाक अर्गां दिया. बरी साक्ष. ये 68 पेज 49. संतोषाची गीता गाऊन सौम्या मी येता, वेदी भोवती तुझ्या मी रावता. काळजा मना एकवटा
अर्गा स्तुती बलिदान सगळी बापा कास भेटयता फिगस कुटाम एक्झाम अर्गां दिता उपकाराटून बली भेटयता उतर आयकाता जेवणान भाग घेता आमकांच मोडून साक्षाम जियेवंक आधार मागता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुमयान जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा समोर आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसू तुमच्या इसवे आसूं. जेजू ख्रिस्त दय मोगाळ भावनो आणि बहिणो आज आमी भगवान लॉरेस प्रधान या सेवक दियाकोन आणि रक्त साक्षी हाची परब आचरण करता. लॉरेसा विशंत आमी जाणा आसा ताणें सुम्याची सेवा केली पवित्र सवेची आस्ती बदकाची दुडवाची आणि उपरांत ती रायान विसारतना दुबळ्यांक वांटली आणि दुबळ्यांक राया मुखार व्हेलें. एक विश्वासी साकोर प्रमाणीकपणान जियेल्लो आणि तसलें सुमरण रक्त साक्षाचे ताका लाभलें आणि देवाक ताणें जिवितांत मरणांत महिमा दिली. एक भोर आमचे दोळे आमी दांबया. हा सुमे आमकां या पळयता. सुम्या थंय आमी सदांच आसोंक जियोंक सुम्या खातीर ताच्या राजा खातीर सुम्याची कृपा ह्या बलिदानान भगवान लॉरेसा मुखार आमी मागया. सुमार पुढी आमी सुकल्या ह्या दिशेन जायतीं पथकां आमी केली अस्कत आमी आमचेर एक पथकां वळखून सुम्या लागचें बुक्साने मागया काकुळत मागया. काळजांत हांव दूख धरतल्या बुक्साने दिवच्याक तुका बापान धाडला सुम्या काकुळत कर. सुम्या काकुळत कर. तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय क्रिस्ता काकुळत कर. क्रिस्ता काकुळत कर. आमचे पसोत विनाती करच्याक तूं देव बापाच्या उजव्याक बसलाय सुम्या काकुळत कर. सुम्या काकुळत कर. सर पदवीदार देव आमची काकुळत करूं आणि आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. महिमा देवा कोण सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टाक संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सर्पोद्वेदार देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवा पासून आम्ही तुका वाकंता. सुमिया जेजू जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सुमिया देवा देवाचे शेळिये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकुळत कर. तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे मानून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर. आमेन 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 आमेन. प्रार्थूया. बापा तुझ्या मोगाच्या उज्यान पेटोवन भगवान लॉरेस दुर्बळांच्या सेवेन विश्वासी रावून
आनी रक्त साक्षेचे कश्ट मरण ससून मैमेवोन जावंक पावलो. ताच्या मोगा सारको दुर्बळांचो मोग आमच्या काळजांनी वाडय आनी ताच्या पावलांनी चलोवंक आमकांय बळ दी. आमच्या सुमया तुज्या पुताचे क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुमे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवड चलयता सासनाच्या सासनार. आमेन. सांत पावलोन कोरिंथकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वचप. बाबा भयणीनो, इतले मतींत वरां, जो कोण थोडेंच वमता तो थोडेंच लुंवता, जो कोण दराळ वमता तो दराळ लुंवता. हर एकलो आपणे काळजां निर्णय केल्ले प्रकार दिवं. रडोन म्हणले बरी न्ही, सुरसेरे करनी न्ही, कित्याक हस्त्या तोंडान दितलो देवाक मोगासो. तुमचे ते सगळी देणी उदंड मापान आसाशी करची देवाक तांक आसा. अशें तुमकां सदांच गरजे पुरतें सगळें आसून हर एक बऱ्या कामाक दिवंकी तुमचे लागीं सडीत आसतलें. पवित्र पुस्तकी बरयल्लें आसा, उदार हातान ताणें दुर्बळ्यांक वांटलें, ताचें दान धर्म ससनाक बळटा. उमतेल्यांक बी आनी खावप्याक उंडो मेळसो करता तो देव धराळ मापान तुमचो बियाळोय चडयतलो आनी तुमच्या दान धर्माचो फळ वाडयतलो. देवाचें उतार हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक दया दाखोवन उसने दिता तो मनीस भागी. दया दाखोवन उसने दिता तो मनीस भागी. सर्वेच पराक भियेवन चलता तो, ताच्या आज्ञाक लागून उल्हास भोगता तो मनीस भागी. ताची संतत देशांत बळवून जातली, नितीवंतांची पिळगी सुबामपणी बळतली. दया दाखोवन उसने दिता तो मनीस भागी. दया दाखोवन उसने दिता, आपलो धंदो प्रामाणीकपणी चलयता तो मनीस भागी. नितीवंत मनीस केदींच हालचो ना, ताणें उगडास ताचो उगडास सदांकाल उरता. दया दाखोवन उसने दिता तो मनीस भागी. वायट खबर येताना ताका भेंबिरान दिसना, कित्याक तीर काळजां सर्वेस्पराचेर ताणें विश्वास दवरला. ताचें काळीज ताणें दड केलां, तो कित्याकच भियेना. अकरेक ताच्या दुस्मानाक मेळटली ती शिक्षा आपल्या दोळ्यांनी तो देखतलो. दया दाखोवन उसने दिता तो मनीस भागी. उदार हातान दुबळ्या धाकट्यांक तो दिता, देखून ताचें बरेंपण सदांकाल बळटा. ताची मान महिमा वाडत वेता. दया दाखोवन उसने दिता तो मनीस भागी. हालेलुया, 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 हालेलुया. सोमी म्हणटा, जो कोण म्हजो पटलाव करता तो काळोखान चलचो ना, पूण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो. तुमच्या सव्यासो सुवां परमने जेसू क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका येसुम्या. जेसून आपल्या शिसांक म्हळें, सतत हांव तुमकां सांगता, गोवाचो खण मातयेन पडोवन मेल्ल्या करीत तो एकोडो सुरता. तो मरत जाल्यार येतेस्त फळ दिता. जो कोण आपल्या जिवाचो मोग करता तो आपलो जीव होगडावन घेता. जो कोण ह्या संवसारी आपल्या स्वंत जिवाचो द्वेश करता तो आपलो जीव सासनीक जिणेक सांबाळटा. कोणी म्हजो सेवाक जाता जाल्यार तो म्हजो पटलाव करूं. अशें जंय हांव आसा थंय म्हजो सेवाकी आसतलो. म्हजी सेवा करतल्याक म्हजो बाप मान करतलो. देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. जेसू क्रिस्त दय मुच मोगाळ भावनो आनी बहिणीनो, आयच्या वांजेलांत निमाणे वाक्य, म्हजी सेवा करतल्याक म्हजो बाप मान करतलो. आज भाग्यवान तूं लॉरेन्स दियाकोन रक्त साक्षी कशी ताणें देवाची सेवा केली, जिणयेंत आनी मरणांत, नितीवंतपणान, प्रामाणीकपणान आनी सगळे समया खातीर. आनी तो मरोंकी भिवना. मरतना सयत हास्या तोंडान कुशाल बरी जावन तो मेलो.
आज तो आमकां एक देख देवाची सेवा करूंक मुगाळ बवा आनी बरी आमी कशी केल्यार जायना. दितना आमी कशेंय दिवयेत, रागान दिवयेत, आमी सुरसुरोवन दिवयेत, वा ग्रजिंगली वा एका तरान आमी स्वार्थान दिवयेत. पूण उदारपणान देवान आमकां जायती कृपा दिल्या, देखून देवान दिल्ल्यांतले आमी वांटून घेवचें उदारपणान हास्या तोंडान. आयचे पयल्या वचपांत आसा, रडोन न्ही, सुरसुरोन न्ही, हास्या तोंडान. आनी लोरेसाची देख आमचे मुखार आसा. एक घडीभर आमचे दोळे धांपया आनी मागया. आमच्या बेसा प्रकार आपोवण्या प्रकार देव आमकां दिवंक आपयता. बायबलांतलो एक नियम जावन आसा, घेवचे प्रास दिवच्यांत चड दादोसकाय आसा. तर आमी दिवंक शिकया आनी उदारपणान दिवंक आनी सुमयाक आमच्या जिवितांत मेसवान महिमा दिवंक सुमे आमकां फावो करूं. आमेन. C23. बापा हाडून आयल्या स्वीकार कर म्हणून परत सवस आमचे तुका मी दिता. सगळी आमकां गे म्हण म्हाका गोवा सोवुंडो दाका सोवाय भेटयता तुका रसनारा कती दयेन जिविताचे काम मागतावा मी सर्वेश्वरा. काणिको बापा हाडून आयल्या स्वीकार कर म्हणून परत सवस आमचे तुका मी दिता. सगळी आमकां गे म्हण मागता. सगळी आमकां गे म्हण मागता. तुमच्या बाबीनो मुच्यान तुमचे बलिदान सर पदवीदार देवापाक मानता तसलें सामून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मेमेक आमच्या नेक्या सर्वेस्पर मानून घेव. प्रितीच्या बापा तुझ्या पुतान धरलेली जिविताची वाट आपली करून मागीर लोरेस जमनीन तोंपलेल्या गोवाच्या कन्यापरी आपल्या जिवाची ह्या संवसारांत पर्वा करिनासतना रक्त साक्षीच्या मरणा वरवीं महिमे वंस जालो आनी पवित्र सभेक शुभम पीक दिवंक पावलो. ह्याच मनान आमी संवसाराच्या सोडवणे पासत आमचें जिवीत आतां तुका भेटोवन दिता. जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो. तुमच्या इसवासूं आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराती उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीधरा आनी सासणाच्या देवा सर कळे आनी सर ते जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो काही दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्याचो. भगवान लोरेस तुज्या रक्त साक्षान जेजूच्या पावलांनी सलोनाने आपले रगत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे बरी तुका साक्षी दिवच्याक आमकांय तूं घट करताय आनी अशें आमच्या सत्कायेन क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं तुजें बळ संपूर्णायेन परजळटा. देखून सर्गीच्या देवदूतां संगाती आमी प्रितुमे निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेश्वर तूं. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. तुझ्या वैभवान ओ सगळी तुका जय. ओ सगळी तुका जय. ओ सगळी तुका जय. सर्वेश्वर
पराचे नावी येता ताका जय 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 उंच सर्गे तुका जय उंच सर्गे तुका जय उंच सर्गे तुका जय. बापा क्रूस पवित्रतून सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्रत्म्या दडून इंदनी पवित्र कर मागता हांव ते आमकां आमच्या समेळान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन स्मरण सत्संगाच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका आदीन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पणची. तेसपरी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्यानी सासणी कराराचें रगत, पातकांचें बगसोने मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें, हें म्हज्या उडासाक करात. बावडता सो गुट परगटुया, सम्या जेजू आमी हो उंडो खातां आनी हे काल्सिंतले पियेतां, तितले पोटी तूं वैभवान येसर आमी तुझे मरण परगडता. बापा जेजूच्या मरणास आनी पुनर्जीवनपणास आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वांची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाजतां आनी जेजूची कुणरगत सवतिल्या आमा समेत सांग पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे प्रथमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी लियो आमच्या भगवंत बापा, पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या ह्या जाकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावनीची काकुळट कर, तांकां तुजे इश्टगातीन मेल्ल्या समेत सांग तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेत संची दया कर मागता हांव कुंवार मरिये देवाचे माये संगाती भगवंत जुजे तिचो पती भगवंत दमदता आनी सर्ग आनी तुका मानवल्यान पर्चेस करना सा लॉरेस रक्त साक्षी सारनोळ जुजे फ्रेनार्ड मेळसेसवरीचे मार्तीर भाव त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकांय फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणांत सर्वोद्वेदार बापा सर्ववंदना आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. समया खातीर ताच्या रासा खातीर उदारपणी आमकां समी दिवंक यथेश्ट फळ दिवच्याक सुम्याची कृपा मागया. तनिश्केल्ले मागणे आमी सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझे रास आमकां येवं, तुजी कुशी सगळा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता, तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळें पळोवंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दयकुनिया जिवितां सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमचे सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोबर शानत रगतल्यांक आमकां तुजे उदार काकूळ दीन
सर पातकांतली सुटय आनी सोराकांतांतली वाटय कित्याक स्वर्गी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पथकांचेर न्हय पण आमच्या बावटचेर तूं दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे आमकां शांती दिन एकवटान सांबाळ तुमची येता रसवड सलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सवय आसो तुमच्या इसवे आसूं एकामेका क्रिस्ताची शांती दिवया देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी भाव भयणीनो पळया सुमी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप करतात ह्या शेळयेच्या जिवनाक आपयल्ल्यान ती सुभागी सुम्या तुजे भितर येवचें म्हाका फोवना पूण जे उतरान म्हाका भलायकी मेळटली काळिस्मचे आशेवन आसा काळिस्मचे लालेवन आसा ये जेजू कळटा तुका ये वेगी मुक्तांबय येण्यान तुज्या तुम बरो गोळी हांव तुजी शेळी खडी राखताय तानबुके वेळी बगसून पाका मेळ्ळी सरव दिवन पोसताय काळक्या अंकारारी दिवो जावन येताय संसारी पैनारी बल्व सोमसो जाताय ये बेगी हांव मोग तुजो करता प्रार्थुया जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा आमी घेतिल्ल्या प्रतिमोगाच्या जिवना वरवीं भगवान लॉरेन्साच्या काळजा परी आमची काळजां आमच्या दुर्बळ बाबनीच्या कश्टांक आनी हाल उपाद्र्यांक उगड आमच्या गरजांक पावोवंक आमचे हात पाय सुडसुडीत कर गरिबांचे आनी अनीत भक्तलांचे हक्क राखोवंक आमकां जागृत कर आनी ह्या हक्कां बसत कश्ट मरण लेगून सोसूंक आमकां तयार कर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पॉट तुमचे सोवे आसूं तुमच्या सवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन वसुनियात जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडता देवाचे व्हड उपकार P9 पेज 345 भाग्यवंत लोरेसा आमचेर तुजी दिश्ट घाल देवाक आनंद महिमा दिवन जियम तू फावो कर भाग्यवंत लोरेसा आमचेर तुजी दिश्ट घाल देवाक आनंद महिमा दिवन जियम तू फावो कर उदार मनान आमी सेवा करून संगी उर्जीत करून देणी जियम सादी जीणी भाग्यवंत लोरेसा आमचेर तुजी दिश्ट घाल देवाक आनंद महिमा दिवन जियम तू फावो कर मोगाळ पुत्रा सवे अंकवार मरी आशीर्वाद दिव आमकां भगवंत कृष्णाचे कृपेन निवर आमकां आमच्या देव आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन